प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा लुकाची 5वी चीट 1 ते 11 पर्यंत. आनी आयज कितें घडटा? जेजू जेनासा तोळ्यान लागीं वेता आनी थंयसर खूब लोक येता ताची शिकवण आयकोपाक. आनी त्याच वेळार सिमांव पेद्रू आनी ताचे सांगाती रांपणी मारून आख्खी रातभर ते पोत्तून येतात. आनी जेन्ना ते पोत्तून येतात, जेजू पळयता की खूब लोक आसा. तो पेद्रूक म्हणटा, तूं तुजें व्हडें मातशें पयस व्हर, कित्याक तुजें व्हडें म्हाका जाय बसपाक, लोकांक शिकवण दिवपाक. आनी भाव भयणो, त्या राती सिमांव पेद्रून आपल्या सांगात्यान कांयच बरें नुस्तें धरूंक ना. तांकां ती रातभर सगळें काम करून कसलोच फायदो जावंक नाहलो. आनी मनशाक इतलें काम करून जेन्ना ताका कसलोच फायदो ना, तो एकदम दुखी आसता, थकलेलो आसता. पूण तरी जेन्ना जेजू ताका सांगता, मातशें तुजें व्हडें मातशें पयस व्हर, म्हाका तुज्या व्हड्यान बसूंक जाय आनी म्हाका शिकवण दिवंक जाय. पेद्रू आपलें व्हडें घेता आनी मातशें पयस करता आनी जेजूक ते आपलें व्हडें दिता शिकवण दिवपाक. आनी कितें घडटा? जेजू शिकवण दिता सगल्या लोकांक आनी शिकवण दिल्या उपरांत तो कितें सांगता पेद्रू, तुजें व्हडें घे आनी फुडें वच, दर्यान वच आनी मासणी मार. आनी तो म्हणटा, तुमकां खरेंच खूब नुस्तें मेळटलें. आनी पेद्रू त्या वेळार कितें म्हणटा? जेजू, तो म्हणटा, सायबा, आख्खी रात आमी काम केलें पूण कांयच मेळोंक ना, पूण तूं म्हणटाय म्हणून आमी कोत्तले हांव. आनी तो कोत्ता आनी तो व्हडें घेवन वेता आनी इतलें नुस्तें तें घोट जाता. आनी तो आमी समजूंक जाय की नुस्तें मारपाचो टायम रातचो, दिसाचो न्ही. पूण जेजू ताका सांगता आनी पेद्रू जेजूचें उतर आयकोन तें नुस्तें मारपाक वेता आनी ताका कितलें नुस्तें मेळटा. आनी जेन्ना पेद्रू आनी आपले सगळे सांगाती हें पळयतात, ही मिलाक पळयतात, जेजू कितें म्हणटा जेजूक म्हणटा, सायबा, म्हजे कडसो पयस वच, कित्याक हांव एक पातकी मनीस. आनी जेजू ताका कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा ताका, पेद्रू, तूं फकत नुस्तें घोट धरताय, आतांथान तूं मनशांक घोट धरतलोय. आनी खरेंच भाव भयणीनो, पेद्रून हें जें आमंत्रण जेजून दिलें ताका, तें आमंत्रण ताणें नाकारूंक ना, पूण ताणें आमंत्रण एक्सेप्ट केलें आनी जेजू बरोबर गेलो आनी सगल्यो मिलाग्री जेजूच्यान ज्यो केल्यो जेजून ते ताणें पळयल्यो. आनी खरेंच पेद्रू एक व्हडलो सांज जालो, एक व्हडलो शीस जालो जेजूचो. आनी देवाचें उतर परगट करपाक दुसऱ्या गांवांनी गेलो. भाव भयणीनो, जेन्ना हें देवाचें उतर आयज आमी आयकता, ही जी घडणी घडली 2000 वर्सां पयलीं. आयज आमी वाचतना आमी कितें शिकवण मेळटली आमकां? जेन्ना देवाचें उतर कितेंय म्हणटा, आमी समजता की आमी देवाहून हुशार, आमी केन्ना देवाक आदार दिवपाक वेता. पूण जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा, कितें करूंक जाय, कोणाक बोगसूंक जाय, कोणें म्हाका थापट मारलें एके सायडीक, दुसरे सायडीक दाखोवंक जाय, मोगान चलोंक जाय, तेन्नाच की देवाचें सगळें बरें म्हाका फावो जाता. भाव भयणीनो, आमी केन्नाय देवाचें उतर पाळिना, पूण आमी कितें समजता तें आमी करता. देवाचें उतर म्हणटा, जेन्ना आमी आमची जी जानवां आसा ती सोडून देवाचें उतर पाळटा, खरें जें जेजू म्हणटा तें आमी करता, तेन्ना आमच्या जिवितांत सगळें बरें जाता, मिलाग्री जाता आमच्या जिवितांत. जेन्ना पेद्रून तो रांपणी मारपाचो मनीस जालो, तो जाणवलो की दिसाच्या टायमार कोणूच नुस्तें मारपाक वचना. पूण जेन्ना जेजून सांगलें, तो म्हणूंक लागलो, तुवें सांगलें म्हणून हांव करतलों. आनी तशेंच आमचो जाबार जावंक जाय जेजू कडेन. आमी म्हणूंक जाय, जेजू, हांव सगळें हें केलां म्हज्या जिवितांत, हांव जाणो हें कशें चलता तें. पूण जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा, अशें कर,
तेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे करूंक जाय आनी आमचेंच करपाचें न्हय. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी करता खरेंच आमकां जें देवाचें राजाचें फायदो मेळटा तो आमकां बरो मेळटा, मिलाग्री जाता आमच्या जिवितान, आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आयज एके खेरीत भाशेन हें देवाचें उतर, हें जेजूचें उतर जें बायबलान आमच्या बरयलां ताचेर आमी नियाळ करुया, शिकोया आनी आमी पाडूंक आमी आयज तान फुडें सरोया आनी सगळें देवाचें आमकां फावो जातलें. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजी जातून तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.